म्हादयच्या कळसा प्रकल्पाचे फाटभुंयेचेर कर्नाटकांतले कणकुंबी गांवांतले माऊलीचें देवूळ आनी बाकीच्या प्रस्नांचेर चर्चा करपाक कर्नाटक निरावरी निगमान आयतारा आपयल्ली बसका ऐन वेळार रद्द केली। कर्नाटकाचे अधिकारी आयलेच ना, ताका लागून कणकुंबी वाठारांतले लोक सामके चाळवल्यात। बसका आतां फुडल्या सप्तकांत जातली अशें कर्नाटकाच्या शिपणावळ महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी कळयलां। कळसा कालव्याक लागून गांवचें हें पोन्नें देवूळ मोडपाचो भंय लोक उक्तायतात। कळसा कालव्याक लागून कणकुंबी गांवांतले श्री माऊली देवूळ मोडपाक आयला। ह्या देवळा संबंधान भासाभास करपाक आयतारा बसका आपयल्ली। कर्नाटक निरावरी निगमान ही बसका निमण्या वेळार रद्द केली। आतां ही बसका फुडल्या सप्तकांत जावपाची शक्यताय आसा। कणकुंबी हांगासर कर्नाटका निरावरी निगमच्या व्यवस्थापकीय संचालकान लोकां कडेन बातचीत करपा खातीर चर्चा करपा खातीर जी बैठक दवरलेली ती कसलेंच कारण न दिता तेंच्यांनी फुडें धुकल्लेली आसा। ही बैठक जी आसा ती रुद्रय्या म्हणून जे व्यवस्थापकीय संचालक आसा ते ह्या आठवड्यान घेताले आनी लोकांचे जे कांय मुद्दे आसा, प्रश्न आसा कणकुंबीच्या ते आमी सोडयताले, ते सोडोवपाक प्रयत्न करताले अशें तेंच्यांनी सांगलेलें आसा। अरुण कुमार जे आसा कंत्राटदार तेंच्यांनी बरोवन दिल्लें आसा की आमी तुमचें मंदीर जें आसा हें बेगोबेग दुरुस्ती करपा खातीर काम करताले आनी मंदीर जें आसा हें पूर्व पदार हाडपा खातीर जलसंसाधन खात्यान जो निधी उपलब्ध करून दिल्लो आसा ताचो वापर करून ते पूर्व पदार हाडपाक यत्न करताले। कर्नाटक आनी महाराष्ट्र सरकाराक गोंयच्या फाटल्यान लागल्यात, त्या खातीर गोंयच्या लोकांनी जागरूक रावंक जाय अशें म्हादय बचाव अभियानाचो सचिव राजेंद्र केरकारान मागला। जो लवादान आदेश दिल्लो आसा हो आदेश पावसाची चिन्ह पळयल्यार ते कर्नाटक पुराय करताले की ना ह्याच्या संदर्भान संशय निर्माण जाल्लो आसा, पूण लवादान जो आदेश दिल्लो आसा तो आमी पुराय तरेन त्याचे पालन करताले अशें कर्नाटकाचे मुख्य अभियंता जे आसा तेंचो ताबो आसलेले अशोक वासनाड हेंच्यांनी सांगलेलें आसा। आमच्या गोंयच्या लोकांनी ह्या संदर्भान सादूर रावन हो जो प्रयत्न आसा हो प्रयत्न हाडून पाडपा खातीर गोंय सरकार जे आसा तेका दक्ष करपा खातीर जागृत करपा खातीर यत्न करपाक जाय, ही खरी गरज आसा। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। महाराष्ट्रांत गडचिरोली जिल्ह्यांत नक्षलवाद्यांनी केल्ल्या हल्ल्यांत 7 जवानांक मरण आयलें। सकाळी सुमार 9:15 हो हल्लो जाला। हल्ल्यान जखमी जाल्ले हेर 2 जवानांक नागपुरांत हॉस्पिटलांत घाले। आयतारा सोंपल्यात ते C-60 ह्या खास नक्षलवाद विरोधी प्रशिक्षीत टिमीचे जवान। नित्याचे मोहिमेचेर आसतना भूंय सुरूंग घालून नक्षलवाद्यांनी हे जवानांची गाडी उडयली। फाटल्या 5 वर्सांत गडचिरोली वाठारांत नक्षलवाद्यांच्या हल्ल्यांनी 50 जवानांची हत्या जाल्या। महाराष्ट्रातल्या गडचिरोली वाठारांत आयतारा सकाळी नक्षलवाद्यांनी घडोवन हाडिल्ल्या भुंयसुरिंगाच्या स्फोटांत 7 पुलीस आगताक मेले जाल्यार 2 पुलीस गंभीर जखमी जाले। ह्या दोगांय जखमींक नागपूर हॉस्पिटलांत घाल्यात। नक्षलवाद्यांचेर नियंत्रण दवरपा खातीर महाराष्ट्र सरकारान खासा पुलीस पंगड घडयला। ह्या पंगडांतले हे पुलीस गडचिरोली वाठारांत गस्त घालतना नक्षलवाद्यांनी भुंयसुरिंगाचो स्फोट घडोवन हाडलो। ह्या स्फोटाक लागून पुलीस वताले ती गाडी सामकी काबार जाली। गाडयेचे कुडके जावन सरभोंवतणी पडिल्ले। फाटल्या 5 वर्सांत गडचिरोली वाठारांत पुलीस आनी केंद्रीय सुरक्षा दळाचे जवान मेळून 50 लोकांक मरण आयला। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। गोंयभरचे हायवे हॉटमिक्सिंग करपाचें काम ह्याच वर्सा पुराय जातलें अशें उतर PWD मंत्री सुदीन ढवळीकरान दिलां। चोरला सांखळे मेरेनच्या हायवेच्या हॉटमिक्सिंगाक सुरवात केले उपरांत तो उलयतालो। अस्नोडा दोडामार्ग आनी दिवचल दोडामार्ग रस्त्याच्या हॉटमिक्सिंगाकूय सुरवात जाल्या। चोरला ते सांखळे नॅशनल हायवे हॉटमिक्स करपाचें काम PWD मंत्री सुदीन ढवळीकारान आयतारा सुरू केलें। काम सुरू करतना पर्येचो आमदार प्रतापसिंह राणे आनी सांखळेचो आमदार प्रमोद सावंत आशिल्लो। सुदीन म्हणटा 15 दिसां भितर चोरला मेरेनचो रस्तो पुराय हॉटमिक्स जातलो। अनमोड ते पोन्ने गोंय मेरेन हायवे हॉटमिक्स करपाचें काम फुडल्या सप्तकांत म्हणल्यार पुराय जातलें। आज हो जो 23 किलोमिटरचो रोड आसा हांगच्यान सांखळी तो जवळ जवळ 10 कोटीचो रोड आसा। त्याच बरोबर CRFचो जो अस्नोडा टू दोडामार्ग रोड आसा तो 12 कोटीचो रोड आसा आनी फ्रॉम बिचोलीम टू दोडामार्ग हो 9 कोटीचे तिनूय कामां आज पास जावन कामां चालू जाल्ली आसा। येता ते 15 दिसांत आमचो चोरला घाट टू सांखळी हो पूर्ण जातलो। नॅशनल हायवेचो अनमोड टू ओल्ड गोवा रोड येता त्या आठवड्यांत कंप्लीट जाता।
नॅशनल हायवे जे आमचे NH4 NH17 किंवा B आसा येता त्या वर्सा 2014 नॅशनल हायवेचे सगळे रोड हॉटमिक्स जावन तांचे मेंटेनन्स बरे तरेन आमी करतले. 2014 ते 2015 वर्सा खातीर केंद्र सरकारा कडेन गोंयान 650 कोटींचो अर्थसंकल्प मांडला अशें सुदीन सांगता. 2014-2015 हो जो प्लॅन आमी मांडला नॅशनल हायवे कडेन MOST MORTH बजेट ते जवळ जवळ 650 कोटी रुपया आसा. काही जे प्रश्न आसा ते आमी सगळे तातूंत घातिल्ले आसा आनी हे 650 जे बजेट आमी मांडलां सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडेन ते जर पास जाले जाल्यार फुडले 2 वर्सांत भरपूर गोंयांत जो उदरगतीचें काम रस्त्याचें आसा तें जाल्लें तुमकां दिसतलें. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.